दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची बुधवारा सर्वसाधारण बसका जाली। प्रलंबित कामां आसात ह्या विशीं ह्या बसकेत चर्चा जाली अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्षा अनिता थोरात हाणें म्हायती दिली। तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हज्या घर येवजण हाडल्या ती फायदेशीर आसा ह्या विशीं मुख्यमंत्र्याचें तिणें ह्या वेळार अभिनंदन केलें। मीटिंग असता ती खूप बरी झालेली असा आणि सदांच खेळीमेळीन जाता तशी आयजूय झालेली असा। बरे तरेचे इश्यू आयिल्ले, सगळ्यांचे मोस्टली कामां झालेली असल्या कारणान जे कितें बारीक बारीक आमच्या मदीं कामां उरलेली आसा त्याचेर मातशें डिस्कशन जाला। तशेंच अंडर 15 फायनान्स आमचे दीपक बाबान इश्यू काढलेलो तो म्हणजे अंडर 15 फायनान्साचो लास्ट जो आमचो फंड आसा तो आमकां अजून पावना। सो जाता तितले आमी आतां टायम कितलो मेळटलो जितलो मेळटलो त्या टायमा भितर हाडपाचो आमी प्रयत्न करतात आणि मोस्टली फायलो 100% फायली सगळे झालेले आसात आमचे मेंबराचे आणि आमचे सगळ्या साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत मेंबरांनी मानून घेतलेले आसा की म्हजी घर हे जे योजना जे चालू केलेले आसा आमचे गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ही खऱ्यांनी लोकां खातीर खूप फायदेशीर आसा आणि त्याच्याबद्दल सगळे आमच्या साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीच्या वतीन आमी आमचे गोयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन केलेले आसा। आणि तसेच आमचे दामोदर बाबानही सांगलेले आसा की आयजपर्यंत आमी जे कितें वर्क्स केलेले आसात त्याचेर तांकां जे कितें कामां केलेली आसात त्याच्याबद्दल डिटेल्स ते आमी दितले। सो अशे तरेन आमचे खेळी मेळीन आयज खूप बरी मीटिंग झालेली आसा। अध्यक्ष म्हणून हांवें खंय तरी काम करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आणि जाता तितले आमचे मेंबराचे जे मातशे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह आमचे खंय तरी काम मातशे फाटीफुडें जाताले ते ह्या 2 म्हयन्यांनी आमी स्ट्रीमलायन केलेले आसा आणि सगळे 100% फायली सगळे आमचे मेंबराचे सगळे झालेले आसात आणि आम्ही आता शेवटच्या पाडावाक आसा। आम्ही आता आमच्या 5 वर्षाच्या टर्माच्या लास्ट एका आसा आणि जितले जाता तितले तुम्ही पळयले आसा, तुम्ही सगळे पत्रकार भावय हांगा हाजीर आशिल्ले की सगळ्या तरेन बरे तरेचे काम जाले आसा। स्टाफय खंय तरी फाटी फुडें जातालो ते स्टाफाकय बरे स्ट्रीमलायन केलेले आसात आणि बऱ्या तरेन सगळे आमचे जे फायदे आसात ते क्लियर झालेले आसात। ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ग्रांट्स मेळ्ळ्या 33 करोड 50 lakhs 26,358 आणि RID तेतूंतले आमचे सगळे यूज झालेले आसात ते म्हणल्यार 10 करोड 17 lakhs 24,180। RID आमकां आतापर्यंत फंड मेळिल्ले आसात या 5 वर्सां टर्मा भितर ते 59 करोड 25 lakhs आणि आम्ही जे सगळे मेंबरांनी यूज केलेले आसा तेतूंतले 35 करोड 16 lakhs 56,887। तसेच आमकां शेड्यूल ट्रायबा अंडर जे आयज 5 वर्सां भितर जे आमकां मेळिल्ले आसात ते 7 करोड 70 lakhs 52,000 आणि आम्ही जे यूज केलेले आसात आतापर्यंत सगळ्या मेंबरांनी मिळून ते 3 करोड 88 lakhs 30,555।